आमी आसा थिवी इंडस्ट्रियल एस्टेट हांगासर आनी हांगासरले जे इंडस्ट्रियल एस्टेटीचे प्रेजिडेंट आसा ते आमच्या वांगडा आसा. सो तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार. नमस्कार. म्हाका सांगा कितली इंडस्ट्रीज आसा तुमच्या इंडस्ट्रियल एस्टेटीन? आमच्या हांगासर टोटल स्ट्रेंथ आसा ती आमची 110 इंडस्ट्रीज आसा हांगासर सद्याक टोटल. आउट ऑफ वीच आर 90 आर फुल्ली फंक्शनींग. एक 20 आसा ते थोडे कितें कारणांक वेगवेगळ्या कारणांक लागून बंद आसा. बट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर फंक्शनींग हियर अँड डुईंग वेरी गूड. खंयचे खंयचे टायपच्यो इंडस्ट्रीज आसा? आमचे कडेन फार्मा आसा, 4 व्हिलर सर्वीस सेंटर्स आसा, मागीर JKB आसा व्हडली कंपनी, फर्निचर्स कंपनी आसा हांगासर, आनी इलेक्ट्रिकल पॅनल्स करणारी कंपनी आसा आनी वेगवेगळे तरेचे आसा हांगासर. हांगासरली जी इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा त्या इंडस्ट्रियल एस्टेटीचो पावर कन्जम्पशन अप्रॉक्सिमेट कितलो आसा? आमचो सद्याक पावर कन्जम्पशन रिक्वायरमेंट इज 5 MVA आसा सद्याक आमकां. आनी आमचे इंडस्ट्रियल एस्टेटीन हांगा एक्सक्लुझिवली सेपरेट सब स्टेशन आसा विच इज नॉट एक्चुअली एक्सक्लुझीव आमकां, पूण सेटअप जाल्लो आसा आमच्या इंडस्ट्रियल एस्टेटीन. आनी ताचो एक्चुअल जो आउटपूट आसा तो 20 MVA आसा. आनी तातलो 5 MVA तेंच्यांनी आमकां दिला, बाकीचो तेंच्यांनी डायवर्ट केला, विच इज मोर दॅन इनफ फॉर अवर इंडस्ट्रियल एस्टेट. सो त्या सब स्टेशना खातीर तुमचे जे मेजर प्रॉब्लम्स आसले पावराचे ते आयज तुमकां सॉल्व जाल्ले अशें दिसता? येस, पावर स्टेशन जेन्नाच्यान हांगासर सेटअप जाल्लो आसा तेन्नाच्यान आमचे खुबशे इश्यूज सॉल्व जाल्ले आसा. हे हालींच 1-2 वर्सान हे चालू जाल्ले आसा. आनी ताच्या आमचे खुबशे प्रॉब्लम्स, लायटीचे फ्लक्च्युएशन जावं लायट गेलो की आमकां खूब वरां रावचें पडटालें म्हापसासून ते येतले आनी रिपेर करतले. हे सगळे इश्यूज आमचे सॉल्व जाल्ले आसा कित्याक सिन्स इट इज जस्ट नेक्स्ट टू अस तांचो रिस्पॉन्स खूब आमकां बरो आसा. हायेस्ट आनी लोवेस्ट कितले कन्जम्पशन आसा पावर कन्जम्पशन? हायेस्ट म्हणजे ओवरऑल 4 इज लोवस्ट अँड 5 इज द हायेस्ट, दॅट इज द मॅक्झिमम. एक 1 MVAचो डिफरन्स आसा आमच्या हातून. सद्याची ती तुमी म्हटलें की 5 M तुमचे रिक्वायरमेंट आसा, सो ती रिक्वायरमेंट तुमची सफीस जाता, पावता तुमकां सगळें? हय, सद्याक जेन्नाच्यान सबस्टेशन घातला तेन्नाच्यान आमची रिक्वायरमेंट आमकां पावता. आनी जर आमकां गरज पडली फाल्यां एक्स्ट्रा सुद्दां तर दे कॅन इजिली डायवर्ट इट बिकॉज द सबस्टेशन इज देर. ते आमकां जाय तितके दिवपाक रेडी आसा. देर इज नो इश्यू एज फार एज पावर इज कन्सर्न. लायट केन्ना वयता हे तुमकां म्हणजे शेड्युल्ड आनी तेंचो अनप्लॅन्ड आनी प्लॅन्ड शटडावन्स आसतात, सो अशा प्रकारचे शटडावन्स हांगा सुद्दां जातात? नॉर्मली पावसाच्या दिसान मनसून जेन्ना आसता तेन्ना शेड्युलिंग जाता कित्याक तांकां चॉपिंग करचें पडटा, कितें करचें पडटा. बट आय एम थँकफूल की आमचे जे नॉर्मली आमचे JE आनी AE आसा, सावयो सर आसा आतां म्हापसा, दे आर प्लॅनिंग इट व्हेरी वेल. नॉर्मली द शटडावन्स आर टेकन ऑन संडे, की संडे नॉर्मली ऑलमोस्ट 70 to 80% कंपनीज आर क्लोज. सो ताच्या प्रमाणे आनी स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ते आसता ते बंद आसता. आनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कितें आसता, आमच्या कडेन जनरेटर ना नॉर्मली, सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू प्रोडक्शन. व्हडल्या कंपनी कडेन जनरेटर पावर बॅकअप आसा, सो तांकां व्हडलोसो फरक पडना. सो तांचो प्लॅनिंग नॉर्मली आसता न्ही, सो दे डू इट सॅटर्डे ऑर संडे आनी ते आमकां पयली नोटीस धाडून दिता. आतां सर्टन टायम्स कितें आसा, खंय तरी सम हाव मिस्टेक्स जाता, म्हणजे पावसाचे सिजन स्पेशली झाडां पडटा आनी कितें इश्यूज जाता, त्या टायमाचेर मागीर ते इट इज कांय करूं शकना त्या टायमार. बिसायड्स पावर तुमकां आनी कसले प्रॉब्लम्स हांगासर इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आसा? आमकां एक्चुली रोड्स आमचे बरे आसात. रोड वायज आमकां कांय इश्यू ना. आमचे थोडे इश्यूज जे आसात तो आसा जो म्हाका दिसता चडशे इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आसतलो, इज गार्बेज इश्यू. आनी ताका लागून आमी IDC कडेन कनेक्टाक आसा आनी IDC इज रिस्पॉन्डिंग अस व्हेरी वेल. एक सर्क्युलर आयला की IDC कनेक्ट मिटींग आमची जावपाची आसा IDC कडेन. तातूंत आमी आमचे हे प्रश्न घालतले, गार्बेज इश्यू आसा. आनी मेन आमची इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा थंयसर मातशें एक गेट ना आमकां. गेट्स दोनी कडेन तुमी जर येतना पळयला जाल्यार ना. गेट्स कित्याक लागून तर सांजचे बंद केले जाल्यार मातशी एक सेक्युरिटी मेळटा गेटींची, ताका लागून. सो हे बारीकशे 1-2-3 इश्यू आसात जे आमी IDC कनेक्टान घेतले आनी आमकां विश्वास आसा की IDC डेफिनेटली ते आमचें काम करतले. फाटल्या काही वर्सांनी हांगासर नवीन इंडस्ट्री खंयची येयल्या? नवीन इंडस्ट्रीज अशें हांगा येवंक ना चडश्यो, कित्याक दीस इज अ वेल इस्टॅब्लिश इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी व्हेरी ओल्ड इंडस्ट्रियल इस्टेट इन गोवा. आनी ताका लागून चडशे जे इंडस्ट्रीज आसा ते खूब पयलींच्यानूच आसा. थोडे फार आयला आसतले, जशें हालींच कोरोनाचे पयलींच 5 वर्सां भितर हुंडाय आयिल्ली आसा हांगासर, हुंडाय आयला. बाकीचे आसात तेंच्यांनीच एक्सपान्शन केल्ले आसात हांगासर.
न्यू स्पेशली भायल्यान अशी न्यू आयली ना आनी सिन्स द व्हेरी लिमिटेड हें आसा आमच्या कडेन आनी स्पेस ना एक्सटेंशन करपाक आनी प्लॉट्स ना देर आर जस्ट वॉट एवर तुमकां जे सांगलां 110 युनिट्स आसा दॅट इज अवर कॅपेसिटी वी कॅनॉट गो बियॉन्ड इट. आतां जे 20 इंडस्ट्रीज बंद आसा सो तांच्यांनी समज जर कोणाक विकले जाल्यार दॅर इज अ स्कोप. एज अ प्रेजिडंट म्हजे कडेन खुबशे लोक येतात विचारपाक की इंडस्ट्रीज आसा अशें न्हय की स्कोप ना, खूब लोक येता पूण सिन्स द इंडस्ट्रीज आर सम इंडस्ट्रीज आर क्लोज ऑर सिन्स द मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज आर रनिंग व्हेरी वेल नोबडी इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग द युनिट. हालीं आमी पळयतात की खुबशा इंडस्ट्रियल एस्टेटींनी उजो लागपाचो प्रकार खूब वाडला. सो तुमी कितें इनिशिएटीव बी घेतला की अशा प्रकारच्यो गजाली जावंक जायना, अवेरनेस प्रोग्राम तुमी घेतले? अजून पर्यंत आमी अशें कांयच घेवंक ना. आमी आतां IDC कनेक्ट जेन्ना मिटींग आसतलें जेन्ना म्हटलां आमचे इंडस्ट्रीन थोडे फायर हायडर पॉयंट्स आसात आनी थोडे फार आमकां आनीक जाय हे आमी पॉयंट घालपाचे आसा आनी डेफिनेटली IDC वील टेक फास्ट एक्शन ऑन दीस बिकॉज आतां जे इन्सिडंट्स जाता ताका लागूनच तेंच्यांनी हे मिटिंग्स घेवपाक स्टार्ट केला टू अंडरस्टँड की इंडस्ट्रीजचे कितें प्रॉब्लेम आसा आनी तातूंत हो एक आमचो एक मेजर पॉयंट आसतलो फायर हायड्रंटचो. थँक्यू, तुम्ही आमच्या कार्यावळीन येयले ते.